आज आयतार आतां हांव मिसा बसून आयली. म्हाका आतां कितें करचें म्हूण कळना. नुस्त्याक घाल म्हणे जायचें न्ही गे. हीं भुरगीं बायलें खातात. तुमकां गोत्ता न्ही गे बायलें खायनाजो म्हणून. आजकाल तेणे पुरा रायड जाता. रायड जावन पुरा 6 म्हयन्यांचे 10 म्हयन्यांचे पुरा फ्रिजरान धरतात वचून. भुरग्यांक ती रूस लागून गेल्या. देखून आतां हांवें एक मुजीस एक रेसिपी करची. ती म्हळ्यार 5वें चिकन फ्राय करूंक. ग्रीन चिकन फ्राय हें करन नागे भुरग्यांक मागीर नागे घरचीच टेस्ट मेळाजे. तुमी अशीच करा ना तर नागे नाका जाल्ली पिडा पुरा येत. कित्या म्हूण सांगल्यार आतां गोत्ता न्ही गे तेणे रायड जावन पुरा धरतात. देखून आज हांवें चिकन हाडलां. चिकन हाडना नागे हांव तेंसाद भुरग्यांक फ्राय करून दितां. देखून आतां फ्राय करूंक ग्रीन चिकन फ्राय करूंक मुजें साळ्यांनी इल्लोसो वो पालो. वो पालो कितें म्हूण तुमकां गोत्ता न्ही गे पालक. ही कणपीर भाजी. हाका 3 मिरसांग्यो करून गेल्यात हांवें. 1 कुडको आळें, मागीर इल्लीशी आमसाण, मागीर एक ल्हानशी तिकेसाल, मागीर एक तांतलेंस एक फ्लावर आनी एक 2 लवंगां आनी एक इल्लोसो हळदी पिठो हाका घालूंक आसा. हें इतलें घालना हांव वांटून हाडटां. कित्या म्हूण सांगल्यार इतलेंच पावता. ग्रीन चिकन फ्राय करूंक इतलेंच पावता. दुसरें कांय जायजें म्हूण ना. हें तुमकां नागे टिफिना व्हरूंक करयेत. धडाबडा करून करीजें म्हूण ना. हें बेगीन जाता. हाका कांय दुसरें ॲड करूंक ना. थोडीं जाणां दुसरें पुरा पावडर सांगल्यार तें कोर्न पावडर तें पुरा ॲड करतात. पूण तें गरज ना. जाय तर जाल्यार एक तांती मारयेत. अशें मोटें फुगोवन मेळत जाल्यार हांव तें पुरा कांय करना. हांव म्हजेंच करून हांव दाखयतां. तुमकां तें ओके जाल्यार तुमी करून पळया आनी मागीर म्हाका सांगा. आनी एक विसरून गेली हांव. काल म्हळ्यार हें बादाम आसा न्ही गे तें आतां फ्राय करून जाल्ल्यांत हांव एक 2 बादाम घालतां. ते तोळ नागे ते आळ्यान आसा न्ही इल्लेशें दाटशें जावन मेळटा. अर्द्या किल्याक हें काडलां. हातून इल्लेशें सड जाता मात्र. तें सांगल्यार इल्लेशें वाटाना न्ही गे. देखून हांवें इल्लेशें सडत काडलें. हें आतां अर्दे किलो चिकन आसा ताका घालून करूंक. आतां हांव नागे हांवें हाका मीठ घालूं ना. कित्या म्हूण सांगल्यार हांव मीठ नागे चिकन जें आसा न्ही मांस आसा न्ही ताकाच घालून हांव बरशितां मीठ. मागीर ह्या आळ्यान घालून उट्टूक बरसून एक 15 मिनिट्स म्हणी दवरिजें. हाका मीठ सरून दवरलें आनी हाका हांव आळ्यान ॲड करतां. कित्या म्हूण सांगल्यार हाका हळदी पिठो घालिना. कित्या म्हूण सांगल्यार तांकां ग्रीनच जायले. हळदी पिठो घाल्यार इल्लो कलर दुसरो येता. देखून हांव घालिना. हांव ग्रीनच तेंत आळ्यानच घालतां. म्हजी पोळ्यांची कायल. कित्याक म्हळ्यार ती म्हजी कायल पाड जाल्या. तातूंत हांव भाजून पुरो आसलें. ते आतां म्हाका यूज करूंक बेन जाता. देखून ही कायल दवरता हांव. आतां चिकन फ्राय. हाका मस्त ऑयल जायजें म्हूण ना. कायल इल्ली तापोवन दी. मस्त ऑयल घालून भाजी नाका तें इल्लेशें पावता ऑयल भाजूंक. हें भाजल्या उपरांत नागे म्हाका पोळे भाजूंक जातात गिन्यान गी म्हूण म्हाका गोत्तू ना. ही म्हजी पोळ्यांची कायल इल्लीची जायची.
आलो पालो कितलोय काही जिवाक बरो आलो पालो घालून वळचे भज्जीची पानां घालून चिकन रांदतात आनी एक फावटी हांव तुमकां दाखयतां. आता आनी एक सायड परतीत हांव परतून घालता. हें भुरग्यांक गरज करून दिल्यार बरें आतां कांय मिक्स पडना कित्याक म्हणल्यार आमतून पालाक आनी फुलपीर भाजी मात्र आसता दुसरें कांय आसना. भुरगीं कितलें केल्यार हें म्हातारीं केल्यार जिवाक कांय आपायना आमतून कित्याक म्हळ्यार आमतून रांदयेची वस्त आशिल्ल्यांत हें जिवाक बारी बरें कोणायची कवी येता. आनी थोडीं जाणां सांगतात चिकन केल्यार वंकोन जाता म्हणून वट्टारे केल्यार वंकोन जाता. आतां पळया तुमी हें करपाला म्हूण सांगनाकांत हें सांगल्यार आल्या पाल्यान केल्लें हें बसतना अशें जाता. तें भायलें चिकन ग्रीन ग्रीन दिसता काय लागता गे ताका ग्रीन पावडर घालतात. देखून तुमच्या भुरग्यांक अशेंच तुमी घरास रांदा आनी अशें बरें खाण खाया तवळ तुमच्या जिवाकय बरें तुमकांय बरें आनी तुमी हेल्थी आसतात. लिंबू आसा न्ही गे असो इल्लोसो पिळ्ळ्यार लिंबू मस्त बरो लिंब्यांत पडकांनी आनी कांय ना लिंबू बरो आनी हें आमचें घरा जाल्लें गांवचें तवशें.